मोगळा बाबा भयणीनो, आजच्या इवांजेलान जेजूक मारयेचो पूत म्हणटा. माक इवांजेलिस्ट माक जेजूक मारयेचो पूत. आमकां खबर आसा ती जुदेवांची सोसायटी पॅट्रियार्कल सोसायटी. ती बापायच्या नांवान ते भुरग्यांक उलोव करतात, नांव दितात. पूण जेजूचो बापूय जुजे मरोण पावलो. तो आपलें आपोस्तल कार्य सुरू केलें तेन्ना ताची आवय मारिया विधवा जाल्ली. आनी देखूनच जेजूक ती विधवेची दूख कोन्न तो सोजमूंक जाता. कित्याक ताका खबर आसली जेन्ना तो मरोण पावतलो तेन्ना ताची आवय विधवा जातली आनी तिका कसले दूख कोन्न त्रास भोगूंक पडटले. सो त्या नोदरान तो ही विधवेच्या आदाराक पावता. तिणें जेजू लागीं मागूंक ना ताका साल्वार कोर म्हूण, जितो कोर म्हूण. जेजू आपकुशीन तिच्या पुताक हुकूम घालता, उठ आनी चलोंक लाग. एलायजान प्रवाद्यान जुन्या कोरारान ताणें एका मनशाक जितो केलो. पूण कसो तो त्या मोड्याचेर रोडटालो, देवा सायबा कित्याक म्हूण तुवें ताचो जीव घेतलो. हांव ताचेच घरांत रावतां, हांव म्हजी कार्य जें कोत्ता ताच्या आदारान कोत्ता. आनी तो न्ही एकटोच पूत तुवें ताका वयलो, ताका जीव दी. हांगा जेजू मागणें करिनात, बगर हुकूम घालता, उठ आनी चलोंक लाग. जेजू खरो देव. तांचो भावार्थ कमी आसलो. सोत खरें तो जुजेचो आनी मारयेचो पूत म्हूण, पूण भावार्थ तो खरो देव, खरो मनीस. तर मोगळा बाबा आमचो भावार्थ थीर आसा की देव आमचो सोडवणदार जेजू आनी आमी ताचे भाशेन जावंक आजची दोनूय वाचपां आमकां उलो मारतात. दुसरी दूख त्रासान सांपोडल्यांक, गरजेवंतांक आदाराक पावूंक आमी मोगाळ दोयाळ क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जेन्ना आमी एकामेकाक पावता, जेन्ना आमी देवा थंय उलो मारता, जसो देव आमकां बेसांवांनी भरता, आमच्या उल्याक ताळ्याक उतर दिता, तशेंच आमी एकामेकाक पावोंक जाय. आनी हे भाशेन आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण सगळो संवसार पळयतलो.